मडगांव गांधी मार्केटांतल्या कासा मिनेझीस बिल्डिंगेचो कांय भाग शुक्रारा रातीकडेन अचकीत कोसळ्ळो. हातूंत कोणाकच मार लागलो ना. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पालिकेन ही बिल्डिंग असुरक्षीत म्हणून जाहीर केल्या. पूण कांय लोक अजूनय हे बिल्डिंगेंत राबितो करून आसात. साश्टी तालुक्याचो मामलेदार प्रताप गांवकारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. टेक्निकल क्लिअरन्सा खातीर जिल्लोधिकाऱ्याक अहवाल धाडटलो. जिल्लोधिकारी हे विशीं निर्णय घेतलो अशें प्रताप गांवकारान सांगलें. सायज तुमी हांगा पळयला न्ही, पळोवणी केला येवन तुमी कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें आयज? बिल्डिंगची रातची 3:30 कितें तरी पार्टची कॉलेप्स जाल्ली आसा. सो वॉटेवर इन्स्पेक्शन केला तेन्ना सम पार्ट तुज्या बिल्डिंगेचो एक कॉलम डॅमेज जालो आसा. सो हांवें PIक इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा की एंटायर एरिया शूड बी कॉर्डन विथ द रूफ्स. ओके, एंड आय ऑल्सो कॉल्ड CEO ऑफ कारगा म्युनिसिपालिटी. सो तेणें म्हाका आपल्याक रिपोर्ट धाड म्हणला. सो प्रेझेंट सिच्युएशन कॉर्डनिंग करपाक लायला टील द टेक्निकल क्लिअरन्स. आय विल रिपोर्ट टू माय कलेक्टर and let the report collector will take the decision. Casualty, sir? No casualty. So just one thing, so long that the municipality has declared this building as an unsafe. I know any idea about it. No any idea. But presently, till further order, this area will be cordoned. Sir, by rope. Road we are to cordon. Traffic is also cordoned. ती झाला फाटल्यान जाला न्ही कॉलेप्स जाला ते. सो फ्रंट सायड कॉर्डनिंग करपाक लायला. Shop will be closed. शॉप विल बी क्लोज. सर अशे आनी खुबशे वाठारांत मडगांवच्या आसपास बिल्डिंग्स आसात. म्हाका त्याची काय आयडिया. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.